सर आयज सकाळी एक फायर कॉल येयल्लो. नेमकें कितें आशिल्लें? आयज आमकां सकाळचे 10:20 आमच्या कंट्रोल रूमान कॉल येयली आमकां एक बंगल्याच्या वयले बेडरुमान आनी किचनान उदक पेटलां म्हणून. एड्रेस आमकां तेणी सांगलो नियर वालके हॉटेल, कमले मोर्ले वाडो, गिरीम. इमिजिएटली म्हापसा फायर स्टेशनाचेर आमची फायर फायटींग व्हेकल आहा वॉटर ते टेंडर, तेतून आमी इमिजिएटली ते टर्न आउट केले. आमी टर्न आउट करून थंय कितें पळयलें, एक बंगलो आसा तेज्या वयर एक बेडरूम आनी किचन आनी भितर तें उदक पेटलेलो. इमिजिएटली आमचे आमी होस्टेल होस काडले, अंदरील केले आनी फायर फायटींग स्टार्ट केलें आनी फायर जो आहा तो मातसो कंट्रोल करपाक ट्राय केले. सेकेंड आमी आमचे जे होस्टेल होस आसा तेय आमी अंदरील केले आनी तेतूर फायर फायटींग स्टार्ट केले विथ द हेल्प ऑफ होस्टेल होस, डिलिव्हरी होस. मागीर फायर जो आहा तो पयलीं कंट्रोल केलो, मागीर कंप्लीटली एक्सटिंग्विश आमी तें केलें. फायर फायटींग करता तेन्ना पयलें तेजे बेडरुमान जे थोडे तेजे कपडे, आलमारी, फ्रीज आनी किचनाचे युटेन्सिल्स ऑलमोस्ट तेजें सगळें लॉस केलें जाल्लें गेल्लें आहा. आनी कॅज्युलिटी अशें तें कांय ना. सिलिंडर आसलें एमटी आमी भायर तें काडलें. कितें घर बंद आशिल्लें? रूम बंद आशिल्लो तो? रूम तो म्हणटा तेजी कोण जी ओनर आहा रावपाक ती म्हणटा तेन्नाच कितें भायर सरलेली कॉज ऑफ द फायर म्हणटा आपूण एकदां सांगपाक नकळो. म्हणटा सस्पेक्टेड म्हणटा वात ना जाल्यार शॉर्ट सर्कीट कितें तरी आसूं शकता म्हणून. पण तें कितें आहा तें आपल्या कन्सर्न ऑथॉरिटीचे रिपोर्ट घेतले तेन्ना तें कळटलें. आनी तेजी ओवरऑल जे ते लॉस जे तेणी आमकां 5 लाख रुपया लॉस ते सांगला आनी फूल जी ओवरऑल जी ती प्रॉपर्टी आहा 10 ते 20 लाख रुपयाची प्रॉपर्टी मेळून तेजी सेव केली. कॉज नेमको खंयच्यान कितें लागलो कळ्ळो आसा? कॉज आमी तेज्या सायडीन एक तो भाव म्हणटा तेजो आपूण तेजो रावता म्हणटा. आमी ताका विचारलें, तो म्हणटा भितर एक खंय तरी वात अशी पेटयल्ली आसूं शकता म्हणटा. नाजाल्यार तो म्हणटा खंय तरी शॉर्ट सर्किटान फ्रिजाक बी लागून जो पेटलेलो असो तो म्हणटा. तेजी म्हणटा भयण भायर गेल्ली त्या टायमार म्हणटा भितर कोण ते नासलेले दार तेजे बंद आसलेले. एक्झॅक्ट कॉज जो फायर आहा हे तेणी एक्झॅक्ट कितें तें सांगूं ना. ते केन्ना प्रॉपर आमी कंपेक्ट ऑथॉरिटीक बरयतले तेजे उपरांत कळटलें कॉज ऑफ फायर. गोल्ड ऑर्नामेंट कितें कॅश बीन? आमी आलमारी ओपन केली केन्ना फायर फायटींग करून आलमारी आमी खाली केली. त्या टायमार तरी आमकां गोल्ड ऑर्नामेंट कॅश कितें आतां म्हणून तरी सांगूं ना कोण आसलेले ते प्रेझेंट. आमकां फायर फायटींग टायमार कांय मेळना. मे बी तेणी फाटल्यान ओपन करून कितें काडलें आसतली. आमच्या टायमार अशें काय आमकां कांय दिसूं ना कॅश. कितें मेजर कॉज कितें इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनीक आयटम्स? तेजे भितर घरान म्हणटा बेडरुमान तेजे फ्रीज आसलेले, आलमारी, खाटीन सगळे कपडे हे तेजे सगळें 100% उरपल्लें. किचनान तेजे बाकीचे युटेन्सिल्स बी कितें आसलें तें सगळें उरपल्लें. सिलिंडर आहा तो आमी सेफली भायर तो काडलो. एक तो सिलिंडर तुमी घाल्लो तो आमी भायर काडलो. तेज्या पयलीं तेणी काय आपणान एक रिफिल्ड आनी एक एम्प्टी सिलिंडर तेणी भायर काडलो. घराचे वॉल बील म्हणटा तेजे ऑलमोस्ट एक सगळे लॉस तेजे जाल्ले. 5 लाख रुपया लॉस म्हणून तेणी आमकां सांगलें एप्रॉक्स. एक्झॅक्ट कितले ते लॉस आहा ते सगळें सांगून काडून हें केलें उपरांत मागीर तें कळटलें. आनी रिमेनींग प्रॉपर्टी आहा ते बंगल्याचे सकयल्ले फूल हे पोर्शन आनी सरावंडींग जे तेजे 2-3 हे रूम्स आहा ते वर्थ म्हापसा फायर स्टेशन फुली सेव केल्ले. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.